नमस्कार। पणजी दूरदर्शनच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सेगीत चौथ्या दिसा धारच्या भोज शाळेत भारतीय पुरातत्व विभागाच्या पंगडाकडच्यान जालें विज्ञानिक सर्वेक्षण। दोन्ही पक्षाचे वांगडी सर्वेक्षणा वेळार आशिल्ले हाजीर। उज्जैनच्या महाकालेश्वर देवळात सकाळच्या भस्म आरती वेळार लागिल्ल्या उज्यांत 14 जण हुलपले। मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी दिल्यात घडणुकेच्या चौकशीचे आदेश। पाकिस्तानान आतंकवाद्याच्यो फॅक्टऱ्यो बंद करच्यो। जिनेवातल्या 148व्या आंतरसंसदीय संघटनेच्या सभेवेळार भारतान दिली शिटकावणी। दक्षिण गोंय भाजपा उमेदवारीचेर ताणिल्ली उत्सुकताय भाजपान सोपयली। पल्लवी धेंपे हिका जाहीर जाली दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवारी। रंगांची परब आणि वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचे प्रतीक आशिल्ल्या होळीची परब गोंया सयत पुराय देशभर मनयली व्हडा उमेदीन। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी। आणि आता खबरो विस्तारान। धार हांगाच्या ऐतिहासिक भोज शाळेचे एएसआयच्या वतीन सर्वेक्षण आयज चौथ्या दिसाय चालू आशिल्लें। एएसआयचे वडील अधिकारी प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी हांणी आपल्या पंगडा सयत सकाळी 8:30 वरांचेर धार भोज शाळेत प्रवेश केलो। ह्या वेळार हिंदू पक्षाचे वतीन भोजशाळा मुक्ती मोर्चाचे प्रबंधक गोपाळ शर्मा तसेच मुस्लिम गटाचे वतीन अब्दुल हाजीर आशिल्ले। जिल्हा प्रशासनाच्या वतीन ह्या वाठारांत खर सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण भारतीय पुरातत्व खात्या वतीन ह्या वाठाराचे विज्ञानिक रितीन सर्वेक्षण चालू आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी राजकीय घडामोडीक नेट आयला। कर्नाटकात कल्याण राज्य प्रगती पक्ष भारतीय जनता पक्षात विलीन जालो। तशेंच ह्या पक्षाचे मुखेली जी जनार्दन रेड्डी हांणी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो। इतले मजगती आसामात काँग्रेसचे वांगडी भारतचंद्र नरा हांणी काँग्रेस वांगडीपदाचो राजीनामो दिलो। तांणी काँग्रेस पक्षाचे मुखेली मल्लिकार्जुन खरगे हांकां आपलो राजीनामो सुपूर्द केलो। आपल्या बायलेक लखीमपूर मतदारसंघातल्यान उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान ते नाराज आशिल्ले। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांची 5वी वळेरी जाहीर केली, जातूंत बिहार, उत्तर प्रदेश सयत हेर राज्यांतल्या 111 उमेदवारांची नावां आस्पावतात। भाजपान बंगालात 19 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली। बंगालातल्या बशीरहाट मतदारसंघातल्यान रेखा पात्रा हिका उमेदवारी दिल्या। खबराकाराकडेन उलयतना रेखा पात्रा हिणे आपल्याक उमेदवारी मेळिल्ल्यान संदेश खाली वाठारांतल्या पिडेस्त बायलांचे प्रतिनिधित्व करपाक मजत जातली अशें सांगलें। इतले मजगती काँग्रेसीन लेगीत लोकसभा वेंचणुके खातीर आपल्या 5व्या उमेदवारांची 6वी वळेरी आपल्या 5 उमेदवारांची 6वी वळेरी जाहीर केली। हातूंत कोटा मतदारसंघातल्यान प्रल्हाद गुर्जर, अजमेरच्यान रामचंद्र चौधरी, राजसामंद मतदारसंघातल्यान सुदर्शन रावत हांकां उमेदवारी मेळ्ळ्या। काँग्रेस पक्षान सी रॉबर्ट ब्रुक्स हांकां तिरुवनवेली तामिळनाडूंतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनच्या श्री महाकालेश्वर देवळात आयज सकाळी भस्म आरतीच्या वेळार गर्भकुडीक उजो लागून 14 लोक जखमी जाल्यात। हातूंत चडशे पुजारी उज्याक लागून जखमी जाले। जखमी जाल्ल्यांक लागसरच्या इंदोरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। उज्जैनचे जिल्हाधिकारी नीरज सिंह हांणी ह्या घडणुकेच्या चौकशीचे आदेश दिले। आग भड़कने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। इतले मजगती घरमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या संकेतथळावेल्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांचे कडेन ह्या घडणुकेची माहिती घेतली। बाबा महाकाल ह्या घडणुकेत जखमी जाल्ल्या बेगीनूच बरी भलायकी दितलो अशी प्रार्थना घरमंत्री अमित शाह हांणी केली। मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी इंदोर हांगा हॉस्पिटलाक भेट दिवन जखमी जाल्ल्यांची चौकशी केली। तशेंच ह्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश तांणी ह्या वेळार दिलो। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है। होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भरवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है। बड़ी
एक तरह से, लेकिन ये अलार्मिंग कॉल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मेडिकल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। जम्मू काश्मीरात शिमेपलतडच्यान आतंकवादी हल्ले चालू दवरपी आतंकवादी कारखाने बंद करपाक इस्लामाबादाक सल्लो दिवचो अशें सांगून भारतान आतंकवादाक तेंको दिवपी पाकिस्तानाचेर खर टिका केल्या। काल जिनिवा हांगा जाल्ल्या आंतरसंसदीय संघटनेच्या 148व्या सभेवेळार पाकिस्ताना आड जाप दितना राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळान बंदी घातिल्ल्या सगळ्यांत चड आतंकवाद्यांक येजमानकी दिवपाचो अनादरपूर्ण विक्रम पाकिस्तानान केला अशी टिका केली। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नॅशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षान दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीची ताणून धरिल्ली उत्सुकताय काल निमाणे सोंपयली। गोंयचे उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे हांची घरकान्न पल्लवी धेंपे हिका दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवारी जाहीर केली। भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीन निर्णय घेतल्या उपरांत काल राती भाजपाच्या गोंय प्रदेश मुख्यालयात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिषद घेऊन पल्लवी धेंपे हिच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, उत्तर गोंयचे उमेदवार केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, पल्लवी धेंपे, आमदार दाजी साळकार, डिलायला लोबो, दिव्या राणे आणि हेर हाजीर आशिल्ले। जात धर्म असो भेदभाव करिनासतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वावर करतात। तांच्या वावराक लागून सगळे घटक सशक्त जावपाक लागल्यात अशें पल्लवी धेंपे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। Appreciation to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, our BJP President JP Nadda ji, our Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji, our Honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant ji, our MP and our BJP State President Shri Sadanand Tanode ji, our Union Minister for State Shri Shripad Naik ji, and all the BJP Karyakartas for this nomination and for this opportunity. We will try our level best to win this seat. I've always believed in Narendra Modi ji's vision of leadership overall, and I'm so sure his vision actually empowers every individual irrespective of caste, creed or religion, and especially equal opportunities which are given to every section of the society. We will try our level best, and thank you so much once again for this nomination. भाजपा हो सर्वसामान्यांचो पक्ष आसा हे परत एक फावट दिसून आयला। बायलां खातीरचे 30% आरक्षण यशस्वीपणान फक्त भाजपच मुखार व्हरूंक शकता अशें भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। दक्षिण गोंयची तिकेट केन्ना डिक्लेअर करतले काय म्हण ज्यांची आज तिकेट डिक्लेअर जाली ती आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो ही उमेदवार म्हणून आज डिक्लेअर जाल्ली आसा आनी त्यामुळे त्यांच्या सगळ्यांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान स्वागत करतात। बऱ्याच जणांनी दिसले की आम्ही मेंबरशिप वगैरे केली काय नाही म्हणून पल्लवी ही ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टीची मेंबर आसा
आनी त्यामुळे तिका परत मेंबर करपाची कांय गरज ना. आमचे सगळे इच्छुक उमेदवार, कारण वेगवेगळी नावां येताली ते सगळे हांगा उपस्थित आसात. बाबू कवळेकर हे आतांच थोडो, कारण आज होळी पौर्णिमा त्यामुळे तांकां वचचें पडलें. नरेंद्र सावयकर हे तशे ह्या आजच्या हातून थोडे बिजी उरले आनी त्यामुळे सगळे बाकीचे नावां येतले ते सगळे उमेदवार जांकां वेगवेगळी नावां वेगवेगळ्या न्यूज पेपराचेर येतले ते सगळे जाण हांगा आसात. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे बूथ पासून आमचे स्टेट पर्यंत आसात की डिस्ट्रिक्ट पर्यंत सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून हाडपाक काम करतले. आनी आज बरें आसा की दोन्ही उमेदवार आमचे उत्तर गोवा आमचे श्रीपाद भाऊ आणि दक्षिण गोवा पल्लवी धेंपो यांची नावां जाहीर जाल्ली आसा. पल्लवी धेंपे ह्यो गोंयांतल्यो एक फामाद उद्योजक आनी शिक्षण तज्ञ. मडगांवच्या पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांतल्यान पदवी घेतल्या जाल्यार MIT पुणे सावन तांणी व्यवस्थापनांतली पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केल्या. जर्मनी आनी गोंय हांच्या मदल्या सांस्कृतीक संवर्धना खातीर योगदान दिवपी इंडो जर्मन एज्युकेशनल आनी कल्चरल सोसायटीच्यो त्यो अध्यक्ष आसात. गोंय कॅन्सर सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीच्यो त्यो वांगडी आसात. वेंडल रॉड्रिगीज हांणी सुरू केल्ल्या फॅशन आनी टेक्स्टायल म्युझियम गोवा फाउंडेशनाच्यो त्यो विश्वस्त आसात. समाजातल्या वंचित घटकांक मजत करपा खातीर सुरू केल्ल्या धेंपो विश्व ग्रामशाळेच्या त्यो मुखेली आसात. 2012 ते 2016 ह्या काळा खातीर गोंय विद्यापीठा कडेन संलग्न शिक्षणीक परिशदेच्यो त्यो वांगडी आशिल्ल्यो. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी सिंगापूरचे उद्देग आनी वेपार मंत्री गांग किंग योंग हांची भेट घेतली. तांणी वेपार, सेमीकंडक्टर, अंतराळ विज्ञान, रक्षा क्षेत्र ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ल्याची माहिती आसा. भारत सिंगापूर मंत्रीस्तरीय चर्चा सत्रांत ह्या मुद्द्यांचेर सखोल चर्चा जातली अशी आस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी उक्तायली. पुराय भारतभर आयज वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचे प्रतीक आनी रंगांची परब होळी व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक परबी भेटयल्या. होळी ही आनंदाची आनी खोशेची परब जाका लागून लोकांमदी उत्साह आनी आशेची भावना जागृत जाता. तेच प्रमाण एकजुटताय वाडीक लावपाक होळी सारखी परब मजत करता अशें तांणी आपल्या संदेशात म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी ही रंगाची परब मनशाक मोगाच्या बंधनात बांदता अशें तांणी आपल्या संदेशात म्हळां. स्नेह आनी सद्भावनेन रंगिल्ली ही पारंपारीक परब सगळ्यांच्या जिणेक नवी उर्जा आनी उत्साह घेवन येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात म्हळां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आपल्या घरा वांगड्या सयत होळी मनयली. होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. मैं समझता हूं इस अवसर पर इससे ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं. कल मैं स्वयं लेह में जाकर अपने सारे तीनों सर्विसेज के जवानों के साथ मैंने होली खेली है. इतना ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ भी मैंने होली खेली है. और कल ही मैंने अपने सारे जवानों को जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आज मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी भारतवासियांक होळीच्यो शुभेच्छा भेटयल्यो. होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहे और आगे भी देश तरक्की करे. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हांणी होळीच्या निमतान नागरिकांक परबी भेटयली. होगा त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और हमारे भारत को आगे बढ़ाए. हम सब और भाईचारा बढ़ाएं, मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत बनाएं. और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो. मजगती गोंयांत लेगीत धुळवड व्हडा उमेदीन मनयली. पणजी शिगमोत्सव समितीन धुळवड व्हडा उमेदीन पणजेत मनयली. पणजेची ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मीचे नमन करून धुळवडीक सुरवात केली. रोमटा मेळा सयत भाविक आझाद मैदानाचेर पावले तेन्ना थळाव्यां सयत पर्यटकां वांगडा धुळवड उमेदीन मनयली. ह्या वेळार पणजी शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे, कार्याध्यक्ष मंगलदास नाईक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, उद्योजक पल्लवी धेंपे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, उत्पल पर्रीकर, माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर, उपमहापौर संजीव नाईक हाजीर आशिल्ले. फाटली कितलीशीच वर्सां पणजी शिगमोत्सव समिती पारंपारीक पद्धतीन धुळवड मनयता.
अंदूय ही परंपरा कायम दवरून समाजामदी एकचार वाडोवपा खातीर ही परब व्हडा उमेदीन मनयतात अशें पणजी शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे हांणी सांगलें. पयलीं म्हणजे हांव महालक्ष्मी देवीक नमन करता आनी साश्टांग नमस्कार करता. ही आमची ग्रामदेवता पणजेची आनी सगळे पणजेकार एका मोठ्या भावनेन बसता आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमची पणजे शिगमोत्सव समिती जी आसा ही आतां 35व्या वर्सा पदार्पण करता हो शिगमो साजरो करपाक. काल होळी जाली, आज धुळीवंदन आसा. आज धुळीवंदनाच्यान आमी तिजो आशिर्वाद घेवन तिजो कृपा आशिर्वाद करून आमी आतां आझाद मैदानाचेर होळी खेळटले. सगळे पणजेकारूच न्हय, पणजेकार आसतलेच, पूण ताज्या भायर सगळे गोंयचे लोक तशेंच जे पर्यटक येतात, ट्युरिस्ट येतात ते बी मोठे भावनेन थंय सामील जाता. आनी हाजो एकूच आमचो उद्देश आसता की एकतेन सगळ्यांनी मेळून ही होळी खेळची म्हणून. आनी तें प्रतीक तुका आज आझाद मैदानाचेर गेल्यार दिश्टी पडटा. आनी पणजे शिगमोत्सव समिती सदांच एकतेन काम करीत आयल्या. हांव पणजे शिगमोत्सवा वतीन सगळ्या गोंयकारांक आज होळीच्या निमित्यान, धुळीवंदनाच्या निमित्यान उनुनीत परबी दिता. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी होळीच्या निमतान समेस्तांक परबी भेटयली. पयलीं होळीच्यो शुभेच्छा. होळी हो आमचो एक पारंपारीक उत्सव. ह्या उत्सवाचें इतकें म्हत्व जें कितें आज वातावरण आमी हांगा पळयतात. वर्सभरान ज्यो काही गोश्टी आमी एकमेकांक मेळना, पूण त्या होळीच्या आनी गुलालाच्या निमित्तान आमी पयलीं करून सगळ्यांक मेळटात. आनी होळी म्हणजे मनांतले भायले जे कितें वायट विचार आसा ते आज होळीन आमी राती जळोवन उडयतात. आनी नवे दमान ह्या सामाजीक क्षेत्रांत, सगळ्या राजकीय क्षेत्रांत, सगळ्या हातूंतल्यान ते एक आमी हे एक आसत म्हणून आमी फुडें वावरप करतात. आनी हें आज समाजाक खूब गरजेचें आसा. आनी हे होळी उत्सव आमकां तीच दिशा दिता. मनांतले गैरसमज जें कितें आसा ते सगळें भायर सोडून आमी नवे म्हणटा तशें नवे विचारान, पॉझिटीव विचारान आमी सगळे मेळटात, एकमेकांक रंग लायतात आनी होळीचो उत्सव साजरो करतात. ही आमच्या जाणटेल्यांनी जी काही परंपरा दवरलेली आसा ती खरोखरूच एक बरी परंपरा आसा. गोंयच्या हेर भागातही पारंपरिक पद्धतीन रोमटा मेळ आणि ढोल ताशांच्या सांगतान ग्रामस्थांनी होळीची परब मनयली. एकामेकाक रंग कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेन अंदू जानेवारी महिन्यात 16.02 लाख एकूण ग्राहक जोडल्यात. काल जाहीर केल्ल्या EPFOच्या तात्पुरत्या पगाराच्या आंकड्याप्रमाण जानेवारी 2024 सुमार 8.08 लाख नव्या आंकड्यांची नोंदणी जाल्या. एका निवेदनात केंद्रीय कामगार मंत्रालयान ह्या आंकड्याक 18 ते 25 वर्ष पिरायेच्या गटाचे वर्चस्व आसा असे सांगले. ह्या प्रमाण पयलेच खेपे नोकरेक लागपी गटांत तरणाट्यांचो चड आस्पाव आसा हे दिसून आयले. पगाराच्या आंकड्यांचे लिंगवार विश्लेषण केल्यार 8.08 लाख नव्या वांगड्यातले सुमार 2.05 लाख बायल वांगडी आसात असे दिसून येता. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. भारत के इतिहास में पहली बार आ रहा है सबसे बड़ा फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जहां भारत के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से आएंगे एक से बढ़कर एक फोक सिंगर्स और गाएंगे अपने ही राज्य के फोक सॉन्ग्स. भारत का अमृत कलश 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. हरियाणातल्या शिरसा जिल्ह्यातल्या रानिया मतदारसंघातले अपक्ष आमदार रणजीत सिंग चौटाला हांणी भाजपात प्रवेश केलो. रणजीत सिंग चौटाला हे आदले उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल हांचे सगळ्यात धाकटे पूत आसात. जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया. मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ रहा तो भी उनका हुक्म मानूंगा. मैं पार्टी में, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूं. मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूं, आप सब लोग देख रहे हैं. जब मैं सबकी रैलियां करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूं. और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा. केंद्रीय मंत्री आणि संभलपूर मतदारसंघातले भाजपाचे उमेदवार धर्मेंद्र प्रधान हांणी भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे आणि पुरी मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार संबित पात्रा हांचे सयत पुरी हांगासरल्या श्री जगन्नाथ देवळात वचून पूजा अर्चना केली. ह्या वेळार खबराकारांकडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ओडिशातय परिवर्तन घडोवन हाडपाची ही वेळ आसा अशें सांगलें. मैं प्रभु के आशीर्वाद आज एक पवित्र दिन पे प्राप्त करने का अवसर मिला. आज सुनाबे से आज पवित्र दोलो पूर्णिमा भी है. हमारी परंपरा में एक महत्वपूर्ण दिन है. देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उनकी गारंटी के प्रति लोगों की अटूट आस्था बढ़ रही, दिन ब दिन बढ़ रही है. उड़ीसा में भी परिवर्तन की लहर की सारे संकेत है. डबल इंजन सरकार भी उड़ीसा में आएगी. महाप्रभु की आशीर्वाद रहेगी, मां समले की आशीर्वाद रहेगी, यही प्रार्थना करके मैं जा रहा हूं. इतले मजगती आपल्याक दिल्ल्या उमेदवारी खातीर भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे संबित पात्रा हांणी प्रधानमंत्री तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांचे उपकार मानले. धाम में मैंने किया है, दर्शन करके मैंने महाप्रभु जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि अपने सेवक के रूप में उन्होंने मुझे पूरी बुलाया है. मैंने धन्यवाद दिया महाप्रभु के समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एवं हमारे CEC के समस्त सदस्य गणों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृवृंद को कि उन्होंने पुनः मुझे एक बार पूरी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चयनित किया है. और जनता को हमने अपील किया है कि चुनाव संबित पात्रा नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, यह चुनाव विकास का है, यह चुनाव भारतवर्ष को आगे लेकर विश्व गुरु के रूप में खड़ा करने के लिए है. भाजपाच्या फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पटना साहिब लोकसभा मतदारसंघातल्यान आपल्याक उमेदवारी मेळिल्ल्या खातीर पक्ष श्रेष्ठींचे उपकार मानले. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश उदरगतीच्या वाटेर मुखार वयता अशें सांगलें. दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है. मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है. पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आम आदमी पक्षाचे मुखेली दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका कट्टर बेईमान आणि भ्रष्टाचारी अशा खर उतरांनी तांचेर टीका केली. करके कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं. इन्होंने झूठी कसम खाई थी बच्चियों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा. अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए. इन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा. बड़ा मकान लिया, शीश महल जैसा बनाया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई और गाड़ी के साथ साथ इन्होंने तो बड़ी सिक्योरिटी एक नहीं 2 राज्यों से ली. झूठ एक नहीं कई बार बोला. भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए. इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंग पिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में है. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है. मेरा सवाल यह है
ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करो, नहीं, लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचो खेळ पंजाब किंग्स पंगडा आड जातलो। आयज सांजेर 7:30 वरांचेर बंगळुरूतल्या चिन्नास्वामी खेळा मैदानाचेर जावपी ह्या खेळांत RCB पंगड पयल्या मॅचीत चेन्नई सुपर किंग्स हाच्या आड हारल्या उपरांत आपल्या घरच्या मैदानात जैता खातीर यत्न करतलो अशी आस्त आसा। जाल्यार पंजाबाचो पंगड आपल्या फलंदाजांकडल्यान व्हडल्या खेळाची अपेक्षा दवरता। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4°C इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। सेगीत चौथ्या दिसा धारच्या भोज शाळेत भारतीय पुरातत्व विभागाच्या पंगडा कडच्यान जालें विज्ञानीक सर्वेक्षण। दोन्ही पक्षाचे वांगडी सर्वेक्षणा वेळार आशिल्ले हाजीर। उज्जैनच्या महाकालेश्वर देवळात सकाळच्या भस्मारती वेळार लागिल्ल्या उज्यांत 14 जण होलपले। मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी दिल्यात घडणुकेच्या चौकशीचे आदेश। पाकिस्तानान आतंकवादाच्यो फॅक्टरी बंद करच्यो। जिनेवांतल्या 148व्या आंतरसंसदीय संघटनेच्या सभे वेळार भारतान दिली शिटकावणी। दक्षिण गोंय भाजपा उमेदवारीचेर ताणिल्ली उत्सुकताय भाजपान सोंपयली। पल्लवी धेंपे हिका जाहीर जाली दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवारी। रंगाची परब आनी वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचे प्रतीक आशिल्ली होळीची परब गोंया सयत पुराय देशभर मनयली व्हडा उमेदीन। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी। आनी निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।